सातेर सगळ्यांक देव बरो दीस दिव, देव बरी सांज दिव. पहिले हांव पॅट्रिकाचे बरेपण सांगचे पहिले आय वॉन्ट टू से दॅट आय एम ब्लेस्ड. म्हाका देवान आशिर्वादान बोलला टू हॅव अ फ्रेंड लायक पॅट्रिक. आनी आयज खुशालकायेन आयज तेजी हो जल्माचो दीस, बर्थडे. एवरी टायम मे बी म्हाका एक संदी मेळना उलोवपाक एवरी इयर. केन्ना फोनाचेरूच विश करता, केन्नाय विश करून फक्त घरा येता. बट टुडे फॉर्च्युनेटली फर्स्ट थिंग आय मेट हिम इन द मॉर्निंग बाय डिफॉल्ट बाय गॉड्स ग्रेस. बट आनी आयज लकीली परत आयज नावेली आहा. सो एकूच मनशाची बर्थडे हांव 2 फावटी करता. दॅट इज द ब्लेसिंग. आतां पॅट्रिका पासत मागतलो जाल्यार आय कॅन विश द होल वर्ल्ड फॉर इट. जायत्या लोकांक घडये खबर आसचेना. There are some things which I know. For example, recollecting, I will say almost सांगपाक म्हणल्यार 50 years back. For I used to be at पॅट्रिकाची ग्रँड मॉम आसताली, तेजी मामीची मामी. थिंगा आमी सदां आसताले. तेज्या उपरांत पॅट्रिक वॉज born, maybe it was later after 1978, later that was in 1982. So even when Patrick was just like his own daughter today, एबाशेन आसतना पॅट्रिकाक हांव थिंगा घेवन used to cuddle him because he was very chubby before, more than this. आनी तो आमगे ती मोडेमाय मिटींग येतालो. So I remember those days. So it is always good to know and go back to your roots. So after that मध्ये म्हणतो एक transition period गेलो. And back we met again. And one thing I want to know, Patrick is one such person whom I know. Nobody can define and understand the statement called attitude of gratitude. And माझ्या जायत्या टोस्टान जावं स्पीचीने हांव सदां म्हणटा, people should have attitude of gratitude. That is what then God blesses double time. नाजाल्यार आमी फकत लोकांचो फेवरच मागोवंक पडटा आनी आमचें आख्खें जिवीत लोकांशी हात असोच वयता. वी ऑलवेज पुट आवर हँड्स लायक दीस, स्पेशली टू दोज पीपल हू डोंट हॅव दॅट ग्रॅटिट्यूड. आनी जेन्ना तो ग्रॅटिट्यूड येयलो देन दीस हँड ऑलवेज टर्न्स लायक दीस. अँड दॅट इज वॉट मदर तेरेसा सेड, गिव टील इट हर्ट्स. द हँड दॅट इज अबाव is much greater than the hand that is below. And that is practically I am पयला पॅट्रिकाक. माझ्या जिवितांत न्हू, it's not that he wants to help only people who are with his blood relation. His blood relation goes beyond the mountains and the seas म्हणटा ते भशेन. Because म्हाका सगळे इन्सिडंट सांगपाचे ना, but I have seen him helping people. By God's grace तेका देवान जायते पावटी फुडें घायला. And he has really given life through God to so many people, even whom I don't know sometimes, which I came to know later on. Ata, what is my personal relations with him? It is almost, you can say, this is the fourth generation. तुगे मोठे माय आमगे रिलेशन. तेज्या हाडल्यान तुगे मामी, तेज्या हाडल्यान तूं, आनी आतां तुज्या हाडल्यान हे तिगजां तुगे भुरगीं. So this is the fourth generation I am connected. So people can understand how much understanding is there between us. जायते पावटी म्हणटाय फ्रेंडशिप 2-4 वर्सां वयर चलना. But here is an example. And literally I am proud of 4 or 5 friends. माझ्या अख्ख्या जिवितान I have around 4 or 5 friends only who stood by me and I stood by them for almost half a century. And that is the type of friendship I have with him. Not only that, but when there is a need, केन्नाय कोणाक गरज आसता तेन्ना पॅट्रिकाशी वयता केन्नाय. This is one of the few people who stands by me even when it comes to saving Goa. जेन्ना जेन्ना गोंयच्या पासत कितें वावर पडटा, म्हाजे जायते जाण अजून आनिकूय बरे देखणार आसात. जावं आयज तेंचें हांव नांव घेना बिकॉज दीस डे इज स्पेशल फॉर पॅट्रिक. पूण गोंयच्या पासत कितें जाय पडटा, गरज पडटा, जावं
मॉनिटरी जावं मॉरल सपोर्ट जावं पॅट्रिक सदांच म्हणटा इफ इट इज फॉर गोवा जस्ट गो हेड. आपल्याक विचारनाका पासून म्हणटा तो वेन इट कम्स फॉर मॉनिटरी full foundation. There are 2-3 issues I can mention, but this is not the right day. Pॅट्रिक सदांच म्हणटा तू कोणा सांगनाका. But today I have to tell this because lot of people may think that he is self-centered. No. He has spread his wings in so many different ways when it comes to Goa. And being one of the activists in Goa, I can vouch that these are the people who help me out. They are always there, they stand by me. And I wish him, and तेजी आवय बापूय, and तेजो भाव जो युकेक आसता, that bonding त्या भावामध्ये आयज बहुत थोडे दिश्टी पडटात. Patrick, I really appreciate and salute Frankie. You are far away there in London, and I have been to your place, you with your wife and your daughter. Thank you also for being so understanding today. Also one cheers for you, Frankie. Okay? आणि हे भावपण आयज दिश्टी पडना खंय. तशेंच एक पूत आयज तेजी आवय बापूय. They are one of the most blessed. पूण पॅट्रिकाक मेवलेलेच पावटी आयज तुका सांगता हांव. सदां म्हणटा सर मुगे डॅडीन आनी मामीन पण इतलो कास्तीक काळा आय कॅन नेवर फॉरगेट म्हणटा. आहा तेगेलें केन्नाय कितें वयर सकयल जालें हांव उलयताय. तो म्हण एंटनी तूं नको आपल्या डॅडीन कसो कास्तीक काडलो. आज हो धंदो म्हणटा आपल्याको येयला कित्याक मुगे मामीन नाट्ट झरोय सकाळी 3-4 उठोन वचोन ते हो धंदो घड म्हणटा. हें तेगेलें उतर पण जेन्ना तो म्हणटा इट रियली टचीज मी. म्हाकाय जायते हांगाची लोभ जाता. आमी हे भाशेन हे संवसारान आमी पूत दुवो आमी संवसारान असले पूत आनी दुवांक जोल्माक हाडची आनी ना जायत असल्या पूत आनी दुवांनी आपल्या आवय बापायचेर नदर मारची. नेक्स्ट हांव आय कॅन टॉक अबाउट वेलिना फॉर लॉंग बट दॅट्स नॉट अ बर्थडे. बट ही एक वस्तरी एक बायल जे पॅट्रिकाच्या जिवितान येयली आनी आमकांय भाग कित्याक शी इज ऑलवेज टेकन अस टुगेदर. आमकां सदां दिसतालें आमी तेगे बायल येयल्या ते आमकां कितको ट्रीट कोतले. हाव वील शी वेलकम अस ते आमकां एक्सेप्ट कोतले वो आमी कितें कोताय भोंवताय ती भुरगीं मुगेली वील दे गो टुगेदर हँड इन ग्लव्स. जाल्यार स्लोली इट सो हॅपन दॅट कोणी एक वर्स लागले आमकां वेलिनाक प्रॉपरली समजून व्हरपाक. बट देन लेटर ऑन वेलिनान आमकां इतलो एब्जॉर्ब केलो दॅट आमकां कांय दिसना. वी वॉक इन एनी टायम. केन्नाय तेगेले एक पुसा देखून केन्नाय आमी तेगेली कसले इनडायरेक्ट पासून तेगेर एक रिजेक्शन अशें हांवें केन्नाय नोटीस देखून करूं ना. कमिंग टू अवर चिल्ड्रन, ऑफकोर्स द एल्डस्ट डॉटर and the youngest daughter, there is a Jamin Asman difference. The youngest daughter is busy on the mobile as of today's modern children. Elder daughter is very shy and but of course she is loving in that aspect of life. And Nasanto, I don't want to much mention. I call him Gundaraj. He is the most active person in the family, but and he's smart enough to speak all different languages today. And थोड्याच्या पण कन्नड भाषी कशी जाणार आहे थोडी उतर जाणार ना. Okay, he knows Hindi, Marathi, Konkani, English a little. So this makes up the whole family, but extended family. तेगेली भुरगी आहे दुसरी तेगेत ती कझन बिझन म्हणतो जितना. These all girls जावं बॉयज तेगे आख्खे फॅमिली तो एक बॉन्ड एस्टेंड दवरला. इज बिकम द मायसेल म्हणटाय तेका एक न्यूक्लियस एंड एवरीथिंग इज सराउंडींग हिम. सो म्हाका केन्नाय बिंग अ लिटल बीट इन्क्लायन इन पॉलिटिक्स म्हणटा तेदोळा जरी तर तूं आख्या वाड्याचे उडा म्हळ्यार 40-50 वोट जाय तूं पॅट्रिकाक धरपाक म्हणटा मातशें. सो लायक दॅट बिकॉज दे ऑल लव वोटर्स ऑल्सो. सो एज अ पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू. बट
His cousins, he has never considered them as cousin. तेम कितें दुख जालें जाल्यार तो आपल्याक भयण ना म्हूण भयणी स्वात येतलो तेम सगळ्यांक वता. आय नो ही गोज बियॉन्ड डाउट. आनी तेगे माश्यान म्हळ्यार तेका सारकी दुसरी नेक्स्ट टू गॉड. टुडे तेका माश्यान म्हळ्यार आय थिंक दे आर लायक हिज ओन पेरंट्स म्हणटे भाशेन. सो तसोच तेगे अंकला सायडीन जॉन बाबा फाटीन आज देखून तेका हांव चोयता जॉन बाब म्हळ्यार ऑल्टे गेलो. This is for John De Silva गेलो. जावं जॉन बाब जावं सुकुलीन बाय जावं ती फॅमिली. इट इज वन थिंग विच आय नोटिस्ड इज तेका आपल्या बायले हाटीन फॅमिली म्हणाका मामीगे जावं डॅडी गेली ऑल इज वन फॉर हिम. You show him 1 millimeter of love and he'll give you a kilometer of hopes and everything that you want. आणि देवाचो तो तेका इतलो मोग आसा बिकॉज नथिंग कॅन वाइंड अप द एंड जावचें ना. इन द नेम ऑफ गॉड बाय जिजस क्रायस्ट तेका इतलो फेथ आसता. इवन वेन आय नोटीस इट फॉर मास केन्ना केन्ना हांव लेट पावन भायर आसता धरतून बट आय ऑलवेज सी हिम. ही इज देअर रायट इन फ्रंट. वयता आपलो आनी देवासपणाचे वाटेन तेजें कांयच चुकोना. सो एवरीथींग इज आस्क फॉर द ब्लेसिंग. So thank you, Patrick, for being my friend. Sometimes when I'm in trouble, you are a guide. Of course, people may think I'm very senior, elderly, but no. Sometimes the best advice comes from the remotest of the corners of the area. So sometimes when I'm in depression, maybe I come to you. So anyhow, thank you. And thank you especially, Elena, because if not for you, my doors to Patrick could have been closed also. Thank you. Thank you. May God bless you. Cheers. 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 Yeah.